जेन्ना हांगा आमी येताले सदांच आमी पळयताले की बारीक बारीक कितें नाल्यार कितें हांगा चलतालें नाल्यार कोणें डेब्रीज उडयल्ले आसताले नाल्यार जे गजाल्यो नाका त्यो पडिल्ल्यो आसताल्यो ह्या प्रायम लोकेशनान आनी गोपालनगर जावं पुलीस क्वॉर्टर्स जावं हावजींग बोर्ड ह्यो सगळे एरियेंतल्यान मागणी आशिल्ली की भुरग्यांक जाणट्यांक कितें तरी आमी एक वेगळी सुरवात करया म्हणून. तेन्ना गुप्ताजी वॉर्ड मेंबर आशिल्लो आनी तेन्नाच्यान ट्रान्झीट करीत आयडिया आमी फुडें गेले आनी शेवटी म्हणलें की पेनादी फ्रांक पंचायत झेडपी आमचो स्वप्नील तशेंच पूर्ण पंचायत मेंबर बऱ्या अर्थान काम करतात, जातूंतल्यान ओपन स्पेसीस कन्वर्ट करून फक्त वॉकिंग ट्रॅक सिटींग एरिया बॅटर गार्डन केलें ते करता तेन्ना बरें दिसता, वापरप कमी जाता आनी मागीर ती वास्तू आसा तशी पयली पडीक पडटा आनी इट बिकम्स अ डिलेपिडेटेड स्टेट फॉर पीपल टू सी. युजेबिलिटी करतले जाल्यार वेरियड फॉर्म्साक वेरियस एरियाज कशें करप हाजेर एक पेन दी फ्रांक साल्वादोरान सुकूरचो मास्टर प्लॅन जेन्ना तयार केलो, ज्या एरियेन कितें जाय त्या प्रमाणे तयार करचें हे आमी विचार केले. हांगा येतकर आमकां एक दिसलें की आमचे क्रिकेटर जे भुरगे आसात पूर्ण पर्वरीचे जे आमकां पणजे वता स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा ग्राउंडार खेळपाक ट्रेनिंगाक, तांच्या पेरंट्सांक खूब त्रास जाता. दनपारच्या कडार वर सकाळी फुडें वर हाड कर तेन्ना आमकां तकलेन आयलें की नाल्यार पेड्यां वचचें पडटा नाल्यार GCAन आमकां ओपनिंग मेळटा जाल्यार पळोवचें पडटा आनी एखादी GCAचो ग्राउंड कंटिन्युअस फूल आशिल्ल्यान फक्त प्रोबेबल जे सिलेक्ट जातात तांकां थंय ट्रेनिंग ग्राउंड मेळटा जाल्यार आमी आमच्या भुरग्यांक कशी वाटचाल दिवंक शकतात काय म्हणून. दुसरे विचार आयले की जाणट्यांक समज बसतले कोणा कडेन लाफिंग क्लब आसा कोणा कडेन आनी कितें आसा, आमचे हांगा ज्येश्ठ नागरीक आसात, थोडे मेंबर आसा ताचे थोडे मेंबर ना, पूण आमचे ज्येश्ठ नागरीक जाणटे इतले आसा जाणी आपलो अनुभव सरकारा तर्फे बाकी तर्फे सगळो योगदान दिला आनी तांकां आज बरोबर मेळटले दोन उतरां उलयतले जाल्यार चर्चा करतले नाल्यार सकाळी फुडें लाफिंग क्लब चलयतले कितें करपाक जाय ताजेर विचार केले. सायन्स पार्क जे आशिल्लें तें पूर्ण नूतनीकरण जाता. सो पळोवंक गेलें जाल्यार वेगळ्या वेगळ्या पेन दी फ्रांकच्या एरियेन आमच्या लोकांक वचून क्वॉलिटी टायम क्वॉलिटी स्पेस भुरग्यांक जाणट्यांक सगळें मेळचें हें धोरण दवरून आमी जे फुडें सरले तातूंत आज खूब आनंद जाता की ही वास्तू तयार जावन फुडें वता म्हणून. स्वप्निलाक आनी ताच्या पंचायतीन पूर्ण कॉपरेशन दिल्ल्यान झेडपीन फूल कॉपरेशन दिल्ल्यान गोवा टुरिझम अलॉंग विथ द कॉर्पोरेशन वॉज एबल टू कॅरी आउट दीस. आतां प्रश्न पडलो की फुटसाल आनी हें आनी बाकीची आमी फुडें चलयतले कशें काय म्हणून. तेन्ना बाब रोहना कडेन आमकां अभिमान आसपाक जाय की आमचो गोंयचो भुरगो जो गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचो सेक्रेटरी आशिल्लो तो आज BCCIचो जॉयंट सेक्रेटरी जाला, जातूंतल्यान पूर्ण गोंयकारांक आज अभिमान आसपाक जाय विथ वॉट ही हॅज स्टार्टेड एंड वॉट ही वील डू. विपुल आनी तो मेळून गोवा क्रिकेट असोसिएशन फुडें व्हरता आसतना युवा पिढी आज फुडें सरल्या. सो तांचे कडेन मागणी केली की तुमी पयलीं आमकां नेट्स सगळे तयार करून दियात म्हणून. तांणी पूर्ण तरेन इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केलो आनी आज तुमकां तांच्या प्रेझेन्सान सांगपाक उमेद जाता की येता त्या 8 ते 10 दिसां भितर गोवा क्रिकेट असोसिएशन वील प्रोवायड ट्रेनर्स टू ट्रेन द यूथ ऑफ पर्वरीम इन दीस पर्टिक्युलर नेट्स. जाचो ट्रेनिंग शेड्यूल सगळो तुमकां तयार करून सोशल मिडिया तर्फे पंचायत तर्फे वॉर्ड मेंबर तर्फे तुमकां उपलब्ध जातलो. आतां फुटसल चालू करतले बाकीचे करतले जागो मेंटेनूय करपाक जाय. सो मेंटेनन्स कशें करप कित्याक पंचायती कडेन फंड्स नासता ते मेंटेन करपा खातीर. सो ते मेंटेन करतले जाल्यार वी नीडेड टू ओपन एंड थिंक अबाउट हाऊ वी कॅन डू इट. आनी गोवा क्रिकेट असोसिएशन इज हियर टू सपोर्ट. तांच्या बरोबर जोड पावलां जेन्ना आमी काम करतले टॅलंट जे हांगाच्यान फुडें वतले जे टॅलंट रेकॉग्नायज जातले ऑटोमॅटिकली दे वील बी एबल टू हॅव बेटर ऑपॉर्च्युनिटीज इन देअर कॅरियर at various stages of juniors, under 14, under 16, under 19, whatever categories are there. And ते ट्रेनिंगाचे बाकीचे शेड्यूल येतले. आमची गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाची टीम निवृत्ती पार्सेकर बालन आणि एंटायर टीमीन म्हाका दिसता स्वता दीस रात हांगा काम केलां, जातूंतल्यान हो ब्युटिफूल प्रकल्प आयला. सगळ्यांनी म्हाका दिसता तांकां एक राउंड ऑफ एप्लॉज दिवचो फॉर वीच दे हॅव अचीव्ड अनदर मायलस्टोन फॉर अस. कम्युनिटी स्पेसीस करप हें एक काम. ह्या दिसांनी ह्याच माध्यमांतल्यान तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की आमी टार्गेट्स थोडे सेट केल्ले आसा. सिवरेजची कनेक्शनां दिवपाक चालू जाल्ली आसा. सिवरेज कनेक्शनां दिवन सिवरेज सोडपाक न्हय, सिवरेज कनेक्शनाचो पायप लावपाक तुमच्या घरा कडेन.
अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम चालू आसा. तांकां मे सोंपच्या पयलीं सगळीं कामां सोंपोवंक लायिल्लीं आसा, जातूंतल्यान रस्ते परत फोडपाचे बंद जावपा जाय. उदकाचे आमी थंय वॉटर कॅपेसिटी वाडयता आसतना थोडे मोठे पायपलायन घालपाक लायिल्ले आसा, जातूंतल्यान ओल्ड पायपलायन जे गेल्या नाल्यार उदक सारकें येना म्हणून लोकांची कळ आसा ते पायपलायन घालपाक दिल्ले आसा. सो सगळ्यो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज ह्या दिसांनी जाता आसतना तुमी सगळ्यांनी सोंसल्या. पूण तुमकां देव बरें करूं म्हणटात, पूण हाचे बरोबर जातूंतल्यान तुमकां फुडले येता त्या दिसांनी त्रास सगळे बंद जातले. वयले पोल फक्त लायट पोल दिश्टी पडटले, वायरीचे पोल दिश्टी पडचे ना. वायरीचे पोल दिश्टी पडले जाल्यार फक्त केबलाचे दिश्टी पडटले, लायटीचे न्हय. सगळे उदकाच्यो सुविधा ह्यो आनी बऱ्यो जावच्यो म्हणून आमचो प्रयत्न आसा की वॉटर पंपींग हांगा वाडचें, एडिशनल वॉटर येवचें, एडिशनल ऑल्टरनेट पायपलायन्स येवची, जातूंतल्यान उदकाची कळ बऱ्या तरेन सॉल्व जावची, ही आमचो प्रयत्न आसा. आनी रस्ते रुंदरीकरण करता आसतना लॉट ऑफ रोड्स, मोर फुटपाथ्स, पेडेस्ट्रियन वॉक्स, सर्वीस रोडाक कनेक्टिंग एरियाज ह्यो सगळ्यो ऑलरेडी चालू जाल्ले आसा. ह्या माध्यमांतल्यान तुमकां सांगपाक आनी एक अभिमान जाता की गोंयच्या खातीर एक टावन स्क्वेअराची गरज आशिल्ली आनी टावन स्क्वेअर हो सेंट्रल प्रोजेक्ट आमी एप्रूव करून आज पूर्ण गोंयांत अभिमान जाता सांगपाक की तो टावन स्क्वेअर येता जाल्यार पर्वरीच्या एंट्रन्साक जे पूर्ण तरेन व्हडलो प्रकल्प पूर्ण गोंयचो पर्वरी येता. आतां टावन स्क्वेअर म्हणजे कितें काय म्हणून एक प्रश्न खूब जाणांक आसतलो. तो ह्या दिसांनी तुमकां 3D एनिमेशन पंचायत तर्फे प्रेजेंट जावन सगळ्यांक वतले, त्यातल्यान तुमकांय कळटलें की पूर्ण गोंयचो ओवरऑल जेन्ना एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट आमचो आशिल्लो, म्हजो एक ड्रीम प्रोजेक्ट आशिल्लो, तो येता दिसतांनी चालू जालो जाल्यार फुडल्या वर्सा जेन्ना फ्लायओव्हर वर्क जे आमी मार्च 2026 मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट केला की पर्सनल इंटरवेंशन घेवन आमी तो कंप्लीट करचो. समज फ्लायओव्हर आमचो मार्च 26 पर्यंत कंप्लीट जालो आनी तितलेच पर्यंत टावन स्क्वेअर कंप्लीट जाले, पूर्ण वास्तू बदल तुमकां पर्वरीची दिश्टी पडटली की सगळ्या पर्वरकारांक एक अभिमान आसतलो. आमी अभिमानी आनी स्वाभिमानी पर्वरकार, जातूंतल्यान कॉम्युनिटी लिव्हिंग आनी सेल्फ बिलॉंगींग आशिल्ल्यान पर्वरी एक मॉडेल कॉन्स्टिट्युएन्सी करता आसतना सगळ्या भागांतल्यान, सगळ्या क्षेत्रांतल्यान, सगळ्या लोकांनी योगदान दिल्ल्या खातीर, पंचायत आनी झेडपीन सपोर्ट केल्ल्या खातीर पर्वरी एक मॉडेल कॉन्स्टिट्युएन्सी जावपाक खंयच कमी पडली ना. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.